Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 मगर बापड़ी ने सगळे में बिराविया रेतीरे सो निमाणो दीस सो तो दीस आम्ही आचरण करताना सुरेश प्रदेवान आमचे जायते बेसांवतल्यांत हे संदर्भार ताची कृपा ताची सकत ताची भलायकी विशेष मापान हेचे दिसा आमी जोडून घेवया. पवित्रात्म्याक आमचे मदें आपोवया. पवित्रात्म्या आमचे मदें देवानी आमकां अभिषेक्त करी तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर पवित्रात्म्या आमी करचें आराधन आमी भेटोवचें मिस्टाचें बलिदान आमी आयकुचें देवाचें उतर आमकां सवकसाय आमकां भलायकी समाधान सुख संतोष फावो जायशें विशेष करून मागया. दिवे जरीशीं म्हाका आपयसूंया. दिवे जरींतले म्हाका पियोंक दी सुम्या. दिवे जरीशीं म्हाका आपोवन म्हजी तान बगय. जीवे जरीशी म्हाका आपय. जीवे जरी तान बगय. दिवे जरीशीं रावोंक निर्मी. जीवे जरीशी रावोंक निर्मी म्हाका आपय. म्हाका तान बगय. तान बगय. वावरूंक निर्मी. वावरूंक निर्मी. जीवे जरीशी म्हाका आपय. जीवे जरी तान बगय. जीवे जरीशी रावोंक निर्मी म्हाका आपय. तान बगय. वावरूंक निर्मी. जेजू म्हणटाय सासणीक जिवी हांव तुका दिता मागून तुमगे. पाकाची दूख धरून तुये ही म्हजी गोड रगत पिये. जेजू म्हणटा गे पवित्र आत्मा हांव तुका दिता मागून तुमगे. शरती तो सत सुतो शिकयतलो कृपा दितलो. जीवे जरीशी म्हाका आपय. जीवे जरी तान बगय. जीवे जरीशी रावोंक निर्मी म्हाका आपय. तान बगय. वावरूंक निर्मी. जीवे जरीशी म्हाका आपय. जीवे जरी तान बगय. जीवे जरीशी रावोंक निर्मी म्हाका आपय. तान बगय. रावोंक निर्मी. Hallelujah, 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 hallelujah.
अर्गा तुका समियाजेस उगला तुका समियाजेस वरादा तुका समियाजेस हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergaam Jesu. Ergaam Jesu. Uglab Jesu. Uglab Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Bushyam. कीर्तन 5 म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या उतराक कांदी कितें म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या उतराक कांदी म्हज्या सुस्काराक चीत दी म्हजे बोबेसो ताळो आयकून घे म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुझे लागी हांव प्रार्थना करता सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तू म्हजो ताळो आयकताय सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखीन म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमकां एक दीस उदेला दीस कसलो दीस तो सोडवणेचो दीस भलायकेचो दीस समाधानाचो दीस संतोशाचो दीस उदेला आनी खंडीत आमी संतोशान गावूंक फावो आमी सगळीं उबी रावया एक गीत आमी गावया दीस उदेला सोडवणेचो दीस उदेला सुदेला सोडवणेचो दीस उदेला जेजू आयला जेजू आयला सोडवण जेजू आयला दीस उदेला सोडवणेचो दीस उदेला जेजू आयला सोडवण जेजू आयला आतां तुमी म्हणत जाय आमी म्हणना तुमी म्हणत जाय जायत गी आं कितें बरो एक गता पळय ताळो तुमचो सकाळीं उठून रेडी 1 2 3 स्टार्ट सोडवणेचो दीस उदेला जेजू आयला सोडवण जेजू आयला मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमी सगळ्यांनी म्हणे फुडो आनीक इल्लोसो ताळो तुमचो येवंक जाय देखून म्हज्या उजव्या कुशीची मात्र म्हणत जाय आनी दाव्या कशीचे उपरांत कोणाचें चड बरें जाता पळय जायत की कोणाचो चड ताळो आयकता म्हज्या उजव्याक आसतली दोगां जाणां मायकार म्हण येत दोगां जाणां एक पडतीक दोगां जाणां एक पडतीक जायत की आं रेडी 1 2 3 स्टार्ट हाडयो सगळ्यांनी मारची तुमी आतां तांचो ताळो आयकलो बरो ताचे चड आयकूंक जाय कळ्ळें की तुमी उण्याची न्ही म्हण दाखोवंक जाय देवाची स्तुती करच्यान रेडी 1 2 3 स्टार्ट
सगळे हालेलुया आमेन हालेलुया 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 गीत गाऊया आम्ही हालेलुया संसाराचा उस्वाड जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला उस्वाडायला उस्वाडायला सोडवंदा उस्वाडायला जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया आमच्या सर्वांच्या मध्ये असा सर्वांची स्तुती करूया सर्वांची आराधना करूया सगळं संसारासोबत सर्व संसारासोबत सगळं ख्रिस्त या दिवसा पवित्र दिवसांच्या मध्ये सांगा त्यांचा गुण करता या सगळ्याची स्तुती करूया या सगळ्या आराधना करूया या सगळ्या दिनवासूया या सगळ्या वाखूया अर्धा तुका सुमियाच गुलाब तुका सुमियाच आराधना तुका सुमियाच हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 Bergan tuka sumian Yesus, Uglap tuka sumian Yesus, Sudi tuka sumian Yesus, Aradan tuka sumian Yesus. भावपणीनो आता आम्ही आराधना तयार जाऊया आराधना बी सुरू करता विशेष करून भलायकी खातीर आम्ही मागतल्या तेलाची मागणी आम्ही करतल्या पवित्र देवाची कृपा तुमचेर तुमच्या कुडीच्या शिरांचेर वळोवंक देवाचो आदार विशेष करून ह्या संदर्भात आम्ही मागता सगळी दिमी घालून तुस म्हजो आसरो तुस म्हजें कडप तुस म्हजें कोटें तुस म्हजो वैस तुमचो म्हजो सुरवंदार म्हणून गीत गावून सक्रामेंतल्या जेजूची स्तुती करूया
rasa rasa Yesus Utaya rasa Yesus Utaya rasa Yesus Utaya rasa Tu somos o rక్షक Sophia Tu somos o Moise Tu somos o सकत Sophia Tu somos o देव तुझं आराधन करता तुझी स्तुती करता तुझे बेसाव मागता तुझे संगी राहूंगा चेता Sophia Tu somos o Moise Tu somos o सकत Tu somos o देव आराधन करता आराधन करता सत्य आकाश मुकाबल स्वतः मुखामुळ सुद्धा मुझे जीविता जीविता सेवा करता सेवा हा करता मुझे सर्वस्व तुझ्या सर्व आणि अवतार असा अवतार असा Yesu अवतार असा Yesu अवतार असा Hallelujah सगळे कर सगळवती तावसमिया सोयतो देव पाकुती सर्वरु तुका महिमा तुका संवराधा तुका सगळाप हालेलुया 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 Obrigado tuka sumia Jesu Obrigado tuka sumia Jesu Oglap tuka sumia Oglap tuka sumia Jesu Obrigado tuka sumia Jesu Oglap tuka sumia Jesu Aradan tuka sumia Jesu Hallelujah Hallelujah Bushiami Ogal Bobadino Aitaracha disa Bukurun tumi सगळी सुम्या पळोवंक गेल्यात Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah 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 सगळ्यांनी हात उभारल्यार बारी बरें Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah 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 म्हज्या भावानो भयणीनो ओडतांतली तुमी पळयल्यांत फुलां झाडां तोटांतले माडी पळयल्यांत ही सगळीं कोणाक पळोवन वाडटात कोणाक पळोवन वाडटात सुर्याक एक तोटांत लायिल्लो माड त्या माडाक दुसरो एक रूख आडे जाल्यार तो माड गुंता खंय गुंता कोणाक कुशीन गुंता सुर्याक कुशीन गुंता सूर्य ना जाल्यार ताचें जिवीत ना सुरूच्या दिसा तुमकां सांगलें हांवें दसमीचें पुलनें सांगलें कितले अवधी ताची 8 ता 10 घंटे अवधी वैगी कोण आसता पर्यंत सूर्य आसता पर्यंत आमचो सूर्य कोण देखून पळय एवकरिस्ता हांगासर पवित्र कुंभार आनी ह्या कुंभारांत जेजूचें आसरपण आसा आनी बोंतोनी कितें आसा सुर्याची किरण आसा म्हळ्यार जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड तेका तो म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड जायसै तुमी पेटलेलो दिवो खंयसर दवरिनात
कळशा पंदा दवरिना दवरल्या कितें जाता कळशा पंदा पालू वता तोपल्याच्या पंदा दिवो दवरल्यार उरताय पालू वता दिवो पेटोवन खंय दवरतात आ दिवटोणेर गे दिवटोणी वा ताका आमच्या भाशेन म्हणचें जाल्यार खंयच्या म्हणटा कितें म्हणटा आमी हे लाईट पुरो खंय आसात आतां वयर आसात न्ही गे बगाच्या पंदा आसात ते लाईट आनी ते पिक्चर थिएटरान मातसो गेला दांटोन पडना जावनच्या दिवो पेटोवन आमी आदी म्हणटाले कुरार दवरतात कुरार चिमणेची कूर म्हणटात गे ना आयकलें आयकोना गे तुमी अमेरिकान जालो म्हणल्यार हांव हांगा जालो चिमणेची कूर पयले करंट बरो नासलो न्ही गे चिमण्यो आसताल्यो चिमण्यो थोड्यो अल्युमिनियमाच्यो चिमण्यो थोड्यांक कॉटराची पिवन उडिल्लीं कॉटरां आसतात न्ही ताची चिमण्यो कळ्ळें एक किलो दवरचो दाडोवचो आनी त्या कॉटराच्या दांगड्याक बुराक करचो नातल्या कोयतेनच्या बुराक मारचें न्ही गे आनी ताका ताका वात खंयची आं वस्तुराची म्हळ्यार कोणाची वस्तूर मायेच्या कापडा सुद्देग मायेच्या कापडाचे तीर काडचो आनी ताका वात घालची आनी तातूंत कॉटरान बुडोवची न्ही भितर घालची आनी तातूंत वत कितें वचचें आं कळ्ळें तेल चिमणें तेल थोडे फावटी चिमणें तेल मेळनातलें देखून कितें घालताले डिझेल घालताले आनी ताका 2 कोडी मिठी घालताले पेटच्याक आनी ती दवरची न्ही गे आं पयशे आसलीं कांय पानां आसलीं कांय इल्लेशे गडाय आसले शिरेती आसलीं पेंटेक वेतालीं आनी एक बऱ्यो चिमण्यो हाडटालीं ताका शिरकोंक आसतालें न्ही गे आं शिरकोंक आसतालें आनी ती कुरार दवरची चिमणीची कूर म्हणची ताका एक कितें मारताले तगड मारताले तगड काल्याक आं दोर वचून जातली बरी आं करी चिमणेची करी ती बरी करून मांडटाली कळ्ळें गे मोवाची पोळी मांडली बरी किरेची आनी ती कट्टेन काडन ती एक करयेची मोडकी आसताली तातूंत घालताले थोडे ती करी विकताली कित्याक आमच्या घरांनी तवळ सिमीट नातल्ली टायल्स नातल्ले ग्रायनेट नातल्ले तवळ देखून ती करी शेणाक भरसून बरें करून शेण पुसचें आसलें खंय पुसलां गे तुमी शेण कितल्या जाणां पुसलां आं वेरी गूड पुसचें आसलें आनी पाद्र्याक बेजमेंत येता म्हूण कळल्यार आसा बळें सोडूच करी घालची आनी पाद्र्यापाचे दोळे दोळे पांय फाटीं घरा येताना काळे काळे 1 म्हयनो बेजमेंत जावन 1 म्हयनो जाल्यार पाद्र्यापान घेतल्यार पांय पांय नितळ जायना त्या नमुनेची करी गे म्हळ्यार दिवो वयर दवरचो दिवटोणेर जेजू जावन आसा आमचो दिवो आनी आमी उसवाड देखून तो म्हणटा तुमी जावन आसात संवसाराचो उसवाड आनी उसवाड तुमी सदांच फांकयस हांव जावन आसा सूर्य तुमी जावन आसात चंद्र म्हणटा मी चंद्र पळयता न्ही केदा दिसा की राती राती चंद्र म्हाका उजवाड आसा गे आं आसा गे आसा गे कितलो चंद्र म्हाका उजवाड ना कोणाचो उजवाड चंद्रेम घेता सुर्याचो उजवाड घेता पळया सुर्याचो उजवाड घेवन काळोखांत आसलेल्या रातींच्या फरा काळोखांत आसलेल्या लोकांक उजवाड दिता चंद्रेम आमचे लागीं उजवाड आसा आमी आमचे लागीं उजवाड ना उजवाड कोणा लागीं आसा सोम्या लागीं आसा सोम्या लागचो उजवाड आमी घेजय चंद्रा बरी आनी काळोखांत आसलेल्या लोकांक दिसय कोण तो काळोखांत आसलेलो लोक कोण तो काळोखांत आसलेलो लोक कोणाक पळय मोग कितें म्हूण गोत्तो ना कोणाक पळय बोगसाणें कितें म्हूण गोत्तो ना
कोणाक पळय दयाळाय कितें म्हूण गोत्तो ना, कोणाक पळय सुस्निकाय कितें म्हूण गोत्तो ना, कोणाक पळय देवाचे शिगूण कितें म्हूण गोत्तो ना. तसल्या लोकांक हो उजवाड दिवंक जाय. मदर तेरेसा पळया सोम्याचो उजवाड तिचे थंय उजवाड नातलो, ती म्हणटा म्हणजे थंय उजवाड नातलो. सोम्या लक्ष उजवाड हांवें घेतलो आनी निरंतर तो घेता आनी अंधकारांत असलेल्या कश्टांत असलेल्या मार्गादेगेर भीक मागतेल्या अरू आनी कुसलेल्या आनी कचऱ्याच्या डब्यांत रडतेल्या त्या भुरग्यांक थंय अंधकारांत असलेल्या त्या लोकांक थंय हांवें वांटून घेतलो म्हणटा ती. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, सोम्याची स्तुती करूंक जाय. सोम्याची स्तुती केल्ल्यांत तो उजवाड निरंतर आमचे थंय देवून येता. देखून उबी रावया, आमी अर्सून गावया, अर्सून गावया, म्हणलें गीत गावया. ताळयो पेट घेवं संतोषान हें गीत आमी गावया. हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. देवा बापा अर्सून गावया, जेजू सोम्या अर्सून गावया, पवित्रज्ञा अर्सून गावया, त्रिएका देवा अर्सून गावया, आमी अर्सून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. जीवदातारा अर्सून गावया, जीवित दिल्या अर्सून गावया, कृपे अर्सून गावया, ससनाच्या बापा अर्सून गावया, आमी अर्सून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, अर्सून गावया, अर्सून गावया, आमी अर्सून गावया. हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 God is love, Jesus is Yaradan, Jesus, हालेलुया, 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 हालेलुया. Tergan tuka sumia Jesu, Obrigado, tuka sumia Jesu. uglap tuka sumia Jesu, Obrigado, tuka sumia Jesu. studi tuka sumia Jesu, Studi tuka sumia Jesu. aradan tuka sumia Jesu. Tuka sumia Jesu. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Musyami. Mga भाव बहिणीनो, आता आम्ही आमचे समर्पण करतले आहोत. सगळी तुमची पिडा, तुमचे कष्ट, तुमची कंत, तुमची बेजाराई सगळी समर्पण दिया. कालची तशी एकली स्त्री हांगासर म्हजे लागीं म्हणाली, फादर म्हजी भलायकी बरी ना, ईद कडेन हांव गेल्ली, पडो कांयच बरेंपण जावंक ना,
पण हांगासर रितीरे गायल्या उपरांत मस्त बरेपण आसा, मस्त बरेपण आसा. कोण पळय विस्वासान मागणें करता, कोण पळय पत्नीर मागणें करता, तसल्यांक खंडीत हें बरेपण फावो जाता. परचे मंगळाराचे दिसा मणकुरसो एकलो मानेस्त म्हजे लागी आयलो. ताका काळजाची पिडा आसली. ताका बागोवंक जायनातलें, नीट उबावंक जायनातलें, कांयलें सोलोंक जायनातलें, दापेताली, कांयच करूंक जायनातलें. डाक्टरान म्हणलें ऑपरेशनूय करूंक जायना. असल्या परिस्थितींत तो आसतना पक्षी कितें थंयसर तो आयिल्लो. हांवें म्हळें काळजाची दूख कोणाक आसा, तुमी मुखार येया, हांगासर दिंबीर पडोन मागा म्हूण सांगलें. आनी तो हांगासर थंयसर आयलो. ताणें थंयसर 5-6 मिनटां दिंबी घाली, मागणें केलें. उबा रावतना जावं चलतना जावं कांय ताका भोगोवंक ना. त्या दिसा त्या राती बरो न्हिदला तो, सगळें बरें काम केलां, कांयच ताका भोगोवना. दुसऱ्या दिसा दाक्तरा लागीं गेलो आनी दाक्तर म्हणालो की तुजें काळीज परफेक्टली सारकें जालां. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ताच्या उपरांत कोरोना जालें. कोरोना जाल्या उपरांत 2 वर्सांनी तो मंगळार आयिल्लो. तो म्हणटा हांव साक्ष दितां फादर. म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो, कोण पळय विस्वासान सुमये लागीं मागता तो घेता. थोडे फावटी आमी मागना. सुमी म्हणटा कितें, तुमी मागा आनी तुमी घेतल्या. मागतल्याक मात्र देव दिता, मागनातल्या देव दिना. तुका कळीत, देवा कळीत आसा तुका कितें जाय म्हणून, पूण जाल्यारय तूं मागनाय जाल्यार तुका देव दिना. देखून कलतेपणान मागोवंक जाय. देखून म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो, हांव आयलां तुजेशी हांव आयलां सुम्या, तुजेशी हांव आयलां तुजो मोग आपणावंक. तुजेशी आयलां म्हजी काळीज तुका दिवंक. तुजेशी आयलां तुजी भलायकी सोन घेवंक. तुजेशी आयलां सुम्या, तुझेशी तुजें समाधान सोन घेवंक. आयला सोम्या, तुजेशी आयलां सुम्या, तुजेशी समर्पण दिया. तुमी तुमकांच तुमचे कंठ, तुमची बेजाराई, तुमचे दूख सगळे सुम्या दिया. सोम्या तुझेशी बाबा मुझ्या काळी तुका बरोसो तुझेशी आयला बाबा आशीर्वादी आता. हांव आयलां तुझेशी बाबा मोजा तुका बरोसो तुझेशी आयला बाबा आशीर्वादी म्हाका. बापय सारक्या मोगान तुज्या ल्हानपणी वाडतलो. संसारी आशा कुशालायुरा मोग तुझो विसरून गेलो. तुझेशी बापा मुझा काळी जोडपून तुका. तुला मरा सम्याक बाबरता तुमचे काळीज उघडा, तुमचे मान उघडा, तुमची जीवित समोर करू उघडा.
आशीर्वादी म्हाका आशीर्वाद मागा सुमेलाचे सुमेलाक तुका साव मागा सुमेलाक ते समाधान मागा सुमेलाची भलायकी मागा नाते वाईला सुम्या लागी जाके वाईला सुम्या लागी कुरडं बाटती मेवायला सुम्या लागी पोट करायला सुम्या लागी रक्तस्रावाची स्त्री आईली सुम्या लागी दिवसा लागलेल्या दुवेची आवई गणन स्त्री आईली सुम्या लागी आईलेली सगळी बरी झाली वाटताना आईली आम्ही येऊया आमचे काळीज घेऊन येऊया आमची पीडा घेऊन येऊया आमचे नास समाधान घेऊन समय सगळे येऊया तुझे विणे दिसारीरा सुख समाधान शेलो तुझे कुशेचे काय गुमान नसता साकुशी करून हावयला तुझेशी बापा मुझा तुका तुझेशी ऐरा बापा आशीर्वादी माता हावयला तुझेशी बापा मुझा जुगड़ा तुमका तुझे आयरा बाबा आशीर्वादी मका आशीर्वादी मका आशीर्वादी मका आशीर्वाद दिसम्या अगल भावानं बहिणीनं आमच्या समय आमच्या मध्ये हा सांगास तो म्हणता हे या तुम्ही कष्ट तेल्यानो आणि वसन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशय उदितलो आज मनशा लागीं जायते पयशे आसूंक पुरो मनशा लागीं आस जायते आसूंक पुरो पूण मनशा लागीं आस एक ना खंयचें समाधान ना आज मनशाक काळीज ना जाल्यार कोणाचे म्हणी काळीज मोलाक घेवन कांय तरी 1 घंट्याक 2 घंट्याक आपलें जिवीत फाटीं घालची सकत आसा खंय कोणा किडनी ना जाल्यार कोणाची किडनी दान काण घेवन जिवची सकत आसा पयशांक कितेंय आस मोला घेवयेत पूण एक संगत मात्र मोला घेवंक जायना कितें समाधान हो समाधान मनीस सोदून खंय पुराव येता हे समाधान सोदून थोडे मॉलाक वेतात फोरम मॉलाक सिटी सेंटराक फोरम मॉलाक वेतात भोंवतात त्या अंगडी वेतात ह्या अंगडी वेतात तें पळयतात हें पळयतात कांयच काण घेनात लास्ट मिठा कडल्यान आंबे खावन पाटी येतात समाधान मेळटा इल्लो वेळ समाधान मेळत कांय थोडे पिक्चराक वेतात बरी बरी पिक्चर येतात पिक्चर 1-2 घंटे 2.5 घंटे पिक्चर जाता पर्यंत हसतात खेळटात पाटी येतात कांय थोडे बिचाक वेतात इल्ले उदकांत खेळटात इल्ले रेवेंत खेळटात हेणे तेणे इल्लेशें तेणे आसलें खाण खातात आनी पाटी येतात कांय थोडे पार्काक वेतात कांय थोडे भोंवंक वेतात कांय थोडे पिकनिकाक वेतात कांय थोडे खेळोंक वेतात क्रिकेट खेळोंक व्हॉलीबॉल खेळोंक मॅचां खेळोंक कांय थोडे अंगडी बागला वेतात कांय थोडे बाराक वेतात कांय थोडे हॉटेलाक वेतात केदोळ पर्यंत संतोष खाता पर्यंत जेवता पर्यंत खेळटा पर्यंत भोंवता पर्यंत मात्र पाटी घरची मेटां सडटाना तेंत ना समाधान तेंत मुरचाट पडलीं तोंडां तेंत वातावरण
तित्त कंत तित्त बेजार आहे ते खंयचीच म्हणटा हांव दिता तें समाधान संसार दिवंक शकना संवसारान कितलेंय समाधान तूं सोदून वेशी कितलेंय समाधानाची वस्तू थंयसर आसशीत पूण तें समाधान तात्कालिक मात्र एक बुटी दुबई गेल्लो हांव थंय एका हॉटलांत अशें गेल्ल्या वेळार सौदीचे अरबी थंयसर येवन मजा करताले आनी हांवें हॉटेलाच्या मॅनेजराक विचारलें कित्याक थंय तो हांगा आयल्यात तर ते म्हणाले सौदींत सोरो मेळना थंयसर मजा करूंक जायना देखून ते हांगा आयल्यात पूण तो म्हणालो कितलें आयल्यार फादर फाटीं गेल्या उपरांत तशेंत ते समाधान सोदून दुबय आयल्यार फाटीं आपल्या घरा येताना ते ना समाधानींत कितें फायदो इतलो पयसो करसून थोडे जुगारी खेळटात थोडे रेसाक वेतात थोडे थंय वेतात कित्याक पुरा समाधान सोदून येचें पूण तें समाधान ते परमनंट न्ही समाधान सोमयान दिवचें मात्र देवाचें उतर दिता तें समाधान सोमी दिता तें समाधान कोणूच दिवंक नाका कोणूच दिवंक शकना पूण जायत्या जाणांक हें समाधान नाका बरें देवाचें उतर प्रगट जाता बरी रितीर जाता थंय वच थंय बस देवाचें उतर आयक काय इल्लेशें बरेंपण जोण घे तें नाका खंय बिर्याणी आसा खंय पुलाव आसा खंय तंदुरी आसा खंय सोरो आसा खंय बियर आसा थंय थोडे दंचे आसात म्हळ्यार थंय समाधान मेळटा म्हूण चिंतात समाधान मेळना उपरांत समाधान चड पाड जाता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जाकोब म्हणटा हांवें पयलें सांगलां आमी कितें करूंक जाय तें आमी करिना जाल्यार आमी अपराधी जाता आमी सोम्या मुखार येवंक जाय सोम्या मुखार देखून ह्या वक्तार सगळ्या तुमची कुडीची सगळ्या तुमच्या मोतीची कंत बेजाराई दूख सगळी सोम्या समर्पिया थोडे दांपया आमी निट्ट धरया निट्ट बसया तुमच्या हात तुमच्या तकलेचेर दवरा तकलेचेर दोळे दांपा तिशीन पळय नाकात एक थोडी मिनटां तुमी सोम्या समर्पिया थोडी मिनटां तुमी गुण जावंक अशें येतात तुमी बरी जावंक अशें येतात चंचल जायनाकात तुमचे हात तुमच्या तकलेचेर दवरा दोळे दांपा तुमच्या तकलेन जायतें टेन्शन आसा मोती काडा समस्या आसात बरें काम ना आर्थीक अडचणी आसा घरांत किरिकिरी आसा कठीण तकली पडापड आसा माथ्याचे केस चडटात माथ्यांत खरोज आसा सगळे सोम्या समर्पण दिया तुमी कठीण तकली पडापड आसा तुमचे हात तुमच्या कानांचेर दवरा कोणाक कान दूख आसात कान पडापड आसात सम आयकना सोम्या ह्या वक्ता आपड तांकां सोम्या तुज्या नांवान तांच्या कानाचेर हात दवरता सोम्या ताका आपड ताका गुण कर सोम्या तांच्या सगळ्या कानाचे समस्ये तो निवार सोम्या तुमच्या हात तुमच्या दोळ्यांचेर दवरा सोम्या जेसू कुर्ड्या बर्तिमोवाक तुवें दिश्ट दिली ताका पळयशें तुवें केली हे दोळे तुका समर्पण दिता सोम्या हे दोळ्यान दिश्ट उणी जाल्या वता उसोंक जाय दोळे उलपतात दोळे कुरजुतात हे दोळ्यांनी मस्त वायट पळयलां सोम्या हे दोळ्यांनी पेल्याचे कस्त पळोवंक सुकलां सोम्या
म्हज्या स्वार्थाचें पळयलां सोम्या बक्षी म्हाका आपड आनी गूण कर सोम्या म्हूण मागा तुमच्या हात तुमच्या तोंडाचेर दवरा देवा दिल्लें वत्तें देणें तोंड लय त्या मनांक सोम्यान उलयशें केलें सोम्या हें तोंड तुका समर्पिता ह्या तोंडान तो साहित्य खबरो केल्या ह्या तोंडान तो साहित्य गाळी दिल्यात शिराप दिला पॉझिटिव्ह उतरां उलयलां नकसल्लें उलयलां ह्या तोंडान म्हजें दूख आसा अल्सराचे पडपडटात जिबेर पडपडटात दांत पडटात सगळें तोंड तुका समर्पिता स्तुती करूंक जाय जाल्लें हें तोंड तुजी स्तुती करनासतना देवाचें उतर प्रगट करूंक जाय जाल्लें तोंड हें उतर प्रगट करनासतना म्हज्या स्वार्था खातीर फटी शिराप गाळी असलें उतरांनी मागीर म्हाका स्मेळ केला सोम्या दोनी तळकर पवित्र कर तुमच्या हात तुमच्या गुमट्याचेर दवरा सात जाणांक थायरॉयडाचे समस्या आसा टॉन्सिलाचे समस्या आसात तेका जाणा तूं समर्पण दिया सगळे तुमचे गळो हो अपुर्ब्याचो ताळो तुमकां हर एकल्यांक दिला तो वापरूंक ना सोम्याची स्तुती करच्या वापरूंक ना सोम्या म्हाका बक्षी म्हज्या ताळ्यांत असली सगळी दूख गूण कर तुजे पवित्र तेला तुजे पवित्र रक्तान तूं नितळ कर तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा कैत्यांक उसमोड आसा थोड्यांक काळजाची समस्या आसा थोड्यांक ताप आसा समर्पण दिया सोम्याक सोम्या म्हजें काळीज अस्कस जाला म्हजें काळीज फातोर जाला म्हजें काळीज दारूण जाला म्हजें काळीज सरबेन भरलां म्हज्या अंकरा वरवीं गर्वा वरवीं तें काळीज सरबेलां सोम्या समर्पण दिता म्हजें तें असलें फातराचें काळीज काडून म्हजें तें असलें तुजें तें असलें मांसाचें काळीज म्हजें तें रुताक कर ह्या काळजांतली सगळी पिडा उदून नितळ कर सोम्या काळजांत कसलेच ब्लॉक नासतना कसले अडकळ नासतना म्हजें काळीज काम करूं दी म्हजें पोपीस तें काम करूं दी म्हजें काळीज राखच्यो बऱ्यो तें काम करूं दीत तुमच्या पोटाचेर दवरा चैत्य जाणां 12 जाणां गॅस्ट्रिकाची पोट समस्या आसा तेका जाणांक जिरवण ना 6 जाणांक पोटांत उलोवप आसा अल्सराची पिडा 9 जाणां स्त्रियांक गर्भकोशांत समस्या आसात फायब्रॉइड आसात म्हयनोचो स्राव कठीण रितीन चड ब्लिडींग जाता तुमचे कुडीचे विस्वे पोटान जायते कश्ट जातात सोम्याची काकुळत मागा थोडेचे पॅनक्रियस काम करिना शुगर चड वता थोड्याच्या अनकिटे पोट पडल्यात त्या गाजनाच्या सोम्याच्या पक्षाने मागा सोम्याची काकुळत मागा सोम्या आपड म्हज्या पोटांतले सगळे विश्वे आपड तुजी गुणकाची सगत लाभय चौग आसा नाक किडनी स्टोन आसा किडनीचे समस्या आसा सोम्याच्या पक्षाने म्हाका येवता सोम्याची काकुळत म्हाका करपा मागा सोम्या आपड गुण कर सोम्या आपड सोम्या गुण कर तुमचे हात तुमच्या पेंगटाचेर दवरा पेंगटांत दूख आसा 22 जाणां डिस्काचे प्रॉब्लेम आसात 11 जाणां पाटीच्या कण्याची दूख आसा 2 जाणां सोम्याची काकुळत मागा
आपण गुण करचे समोर मागा समी तुमका आपडता वक्ता कुठे बाते मग आपडलं समी पितृच्या ससमय आपडलं समी तुमका आपडता या वक्ता गुण करता तुमचे पाय तुमच्या हात तुमच्या पायांचे सगळे पाय समर्पण द्या तुमच्या पायांची गाठी पायांची तळव पायांची गाठी दुखा असा थोड्या देवी घालूंक जायना उभा राहूंक जायना सोलोंक जायना पायांची थाळव दुख आसात उलोप आसा खंडापटे उलोप आसा पायांची बोटां पडापड आसात पायांच्या बोटांनी किल्ल कोत जावचे आसा नक्षो डॅमेज जावचे आसात पायांच्या पोटां किडे किडे पडचे आसात प्रतिनिध पडना सुमार 20 आणि 16 जणांक पाय कठीण उलपतात शुगर वरवीं सांग पुरो वा शिरेच्या समस्येन सांग पुरो कठीण उलोप समी आपडता या वक्ता तुमकां गुण करता आपडता समी समी आपडूंक सोडा तुमची कूड तुमचे वडपण तुमचे गर्व तुमचे सगळे पयस दवरा कलतेपणान सम्याक तुमची कूड समर्पण दिया तुमच्या हात उशेन दवरा उस्क्यार दवरा तुमच्या हात उस्क्यार सोडून दवरा जिने धाव कष्ट दना सम्या तुझ उगडास करता जिने धाव कष्ट दना सोम्याचो उगडास काढता कस्ताची आवनी आळता ताळू तासू ऐकता कस्तातल्यानो येया वसंते म्हाका दिया दितोलो विशेव तुमका मुगाच्या गुपान म्हज्या कस्तातल्यानो येया वसंते म्हाका दिया दितोलो विशेव तुमका मुगाच्या गुपान म्हज्या जिनी आळताना दोळ्यांनी बठा दुका सुम्या घाऊलो मारता ताच्या उतरांक कांदिता हाऊस बरो गवळी शेळ्या खातीर जीव दिवसो फाटला मुजो तूं करशी सगळी बंदरा पावतलो हाऊस बरो गवळी शेळ्या खातीर जीव दिवसो फाटला मुजो तूं करशी सगळी बंदरा पावतलो तुमचे कुटुंब समर्पी आहे वक्ता तुमचो पती तुमचे पतीन तुमचे भुरगे बाळां तुमचो वावर भुरग्याची शिकाप सगळे सोम्या समर्पिया तुझे रग सोम्या म्हाका जिवे दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागयता तुझे रग सोम्या पातळ धुवन तें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोली तें रग सोम्या मुझे सार पवित्र तुझे रग सोम्या मुझे शेड
सोम्या मुझे सार उभी तुझे रग सोम्या मुझे शेड छातू अशी उकलंदरा सोम्याच्या रक्ताची कृपा मागा सोम्याच्या रक्ताची ससाई मागा सोम्याच्या रक्ताची बेसाव मागा तुम्ही म्हणतात देवरान म्हणा सोम्या जेजू सोम्या जेजू Sumia Jesu. तू बोवरतो Tu bourto. तू सक्तेवोन Tu saktevan. तुका कुळदार Tu ka kulda. तू महिमे बरीत Tu mi bari. तुका संवर्गाम Tu ka zawarga. तुका जाऊ स्तुती Tu ka zaw stuti. सोम्या जेजू Sumia Jesu. पातकी लोकाची Patki lokaci. दुर्गत पळोवन Tuttantu. आपल्या जीवाचे आपल्या जीवाचे बलिदान केले बलिदान केले खुर्सार खुर्सार तुझे रगत तुझे रगत तुवे शेणयले तुवे शिणयले तुझे रक्ता वरवी तुझ्या रक्ता आमची पातकां आमची तुवें धुवन काढली तू धुवून काढ तुझ्या रक्ता वरवी तुझ्या रक्तावर आमकां सोडून लाभली आमकां सोडून ते लागले रगत हे रगत म्हज्या हातार घाल त्या हातान म्हज्या हातार घाल सोम्या तुझ्या हातान घाल. तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका अभिषिक्त कर म्हाका अभिषेक कर. तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका पोषित कर म्हाका पोषित कर. तुझे रगत तुझे रगत म्हज्या कुडीचेर शेणाय शेषण. तुझे रगत तुझे रगत म्हज्या कुडीक सारय तुझ्या कुडीत सराय तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका दोन्ही तळ कर म्हाका नितळ तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका पवित्र कर म्हाका पवित्र तुझ्या कर. रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका आशीर्वाद दे म्हाका आशीर्वाद दे. आशीर्वाद दे म्हाका आशीर्वाद. आशीर्वाद दे आशीर्वाद. गुण कर रक्तान. गुण कर गुण कर. सुडका दे सुटका दे. सुडका दे सुटका दे. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 जेजू तुझ्या रक्ता तुमच्या माथ्यार दोरा ते रगत माका सुडक दी जेजू तुझ्या रक्ता मुझे अपराध पुसून का जेजू तुझ्या रक्ता मुझी पातका तू बघो तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका नितळ जेजू तुझे रगत म्हाका सुडका दिता जेजू तुझे रगत मुझी पिडा गुण करता जेजू तुझे रगत म्हाका सुडका दिता जेजू तुझे रगत म्हाका बाचाव करता जेजू तुझ्या रक्ता मुझे अपराध पुसून का जेजू तुझ्या रक्ता मुझी पीडा गुण कर जेजू तुझ्या रक्ता मुझी पातका तू बघो तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका गुण कर तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका गुण कर तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका गुण कर हालेलुया 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 बोला मरा सोम्या हालेलुया हालेलुया नित्य तुबारा हालेलुया 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 अर्गान तुका सोम्या जेजू अग्राम तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 शादला बला 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 शंदला बरंदलुया ला 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 सोम्या जेजू सगळे भक्त जेजू आशीर्वाद कर तुझे दुर्गाची दिवस सगळ्या केसराचे डोळे तुझे पवित्र केसर वितरण कर तुझे नावांत गुण कर नावांत गुण कर सोम्या सर्वात संकटले कोण संकट त्या दिवसाच्या नांड्यातले माठपत्रांत पुतीस पडले विवाह आपण जेजू आपण हे आपण सगळ्या आपण भरक्या आपण हिवाचं आपण काजर जोड्या आपण पुढेस्त आणि प्रायव्हेट आपण सोम्या सगळे आपण या माध्यम मुखांतरी करतात सगळ्या आपण गुण कर टच टच हालेलुया 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 हर 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 शादला बला 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 शब्दला बलंदली हर 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 हालेलुया 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 गुण कर जेजू गुण कर
Jesu, गुण कर Jesu, आपण 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 Jesu, गुण कर Jesu, गुण कर Jesu, गुण कर Jesu, गुण कर Jesu, आपण Jesu, आपण Jesu, आपण Jesu, आपण Jesu, गुण कर Jesu, गुण कर Jesu, तुझ्या अमोलिक रक्तनाम कर Jesu, आपण Jesu, आपण Jesu, तुझ्या पवित्र स्पर्शात आपण Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Örgam Jesu. Örgam Jesu. Oglam Jesu. Oglam Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. मगर बाबडीनो आता आम्ही तुमचेर तेलाची मागणी करतल्या तुम्ही हांगासर 2 लाईन करून येवचे बगलेच्यानी हांगास येवचे बगलेच्यानी पुरा हांगास येवन 2 लाईन करून तुम्ही हे तेलाची मागणी घेवची विगार बाप गेल्या हे संदर्भात पवित्रात्म्याची मजत आम्ही गायता पवित्रात्मा ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಆಜ್ಞೆಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಆಜ್ಞೆಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ದೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ
ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ सगळी तुम्ही गाल्या हालेलुया 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 सगळी उला बरा सोम्या हालेलुया हालेलुया उला बरा हालेलुया हालेलुया हर 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 शदर बल 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 ಹರ 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 ಯೇಸುವಿನ ಕಣ್ಣರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ
तुझं सगळं तुझ्या पवित्रात्म्याच्या वेगाने आमका भर तुझ्या फळाने आमका नटून आशीर्वादित कर तुझं सगळं आमका आपण गुण कर heal us touch us Lord heal us touch us good touch us Lord hallelujah 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 har शरण हर हे सगळं व्यक्तिगत तुझा आशीर्वाद कर तुझी गुणगती सकट नको सकट सकट बहुत वाईट प्रसिद्धी कर देवसराच्या नंदा दळल्यातून मानपत्र गरी वाटूया त्या मुक्लारा तुझा कमाल कर त्या पांढराचं संरक्षण कर त्या बंगलाराचं सदानी त्या वैरवणीचा आशीर्वाद लावून सोडूया हालेलुया 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 हर 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 शादला वला वला हालेलुया 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 Obrigado com a sua Jesus. Obrigado com a sua Obrigado com a sua Jesus. Aradando com a sua Jesus. Joran thali beton no edi nos ve Joran. Joran praise the Lord. Praise Hallelujah. 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 Sumia so आशीर्वाद घेऊन ku gabian git e devoda sacramenta. विचित्र सक्रमेता का तुझ्या कष्टांचा उघडास तू आमका सोडलाय तुझे सोडवणेचं फळ सुद्धा समचते बघी सारखो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दे आमका भव कर तू उसवाड आणि उसवाड आमसोकन घेऊन अंकरांत असलेल्या आमच्या बाबे देव आमका कृपा दी तुझी कुडी आत्म्याची भलायकी आमका सदा सगळो दी तुझे समाधान अशोक आम्ही सदा स्वावरी शंकर संसार असले समाधान देऊ सकना तू दिताय ते समाधान ते शाश्वत आणि शाश्वत समाधान सोडून आमका आधार आणि कृपा भव कर जो येताय आणि राजवडसला येताय ससनाच्या ससना कष्ट दुःख पीडे
हालेलुया 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 उभी राहूया सगळे आमच्या हात उभारूया सोम्याची स्तुती करूया सदैव जाऊ सोम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ सोम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ सोम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ सोम्याचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ हालेलुया 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 Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सोम्या दिन वासुया तो बोरो बोरो सोम्या दिन वासुया तो बोरो बोरो सोम्या दिन वासुया तो बोरो मोग परिमिता सोगरो दिन वास्तोलो सोम्या सर्व काळी वाकडोलो मैमा सकाळी रस्ता तो सरगारी या संसारी राया मा सर्वांसो सदा काळी सांगाता जमल्या माता तुझी समोर आटोच्या उखार नाव सो जिने अंधार खुरपीन केल्याय सरकार पोवी स्नानान तुझी भुरगी झाल्या पवित्र प्याच्या दिव्यान भरल्या पवी सभेची साथी झाल्या पवी साच्या तुझी लागी सरल्या संगता जमल्या बापा तुझी समोर आटोच्या उखार नाव सो जिने अंधार खुरपीन केल्याय सरकार सांगता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या उखार नाव सो जिने अंधार खुरपीन केल्याय सरकार तुझ्या नावान जग संगी मेळटा तुझे हाजीर कोण भोगूंक पावता तुझी दया माया साकूंक शकना तुझ्या बेसावाक जगताच रावता मग अशा भावांनो बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान आमी भेटोवया हे मिसाचे बलिदान ते रितीन सर फिरगस कुटुंबा खातीर फिरगसच्या लोकां खातीर भेटोवचें सांगत आस आज जल्मा दिसाचरण करच्या दुलसीन फर्नांडीस लुर्सवाडो तिच्या इराद्या खातीर भेटोवचें जावन आसा हे सर इराद्या पासून विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागीर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सगळे आसो प्राजीत काळाचो तिसरो आयतार मोगाच्यानो आज आमी प्राजीत काळाचो तिसरो आयतार संभ्रमता आयची देवस्तुती पातकिजींनी बदलून सर्गींचे राज आपणावंक उलो दिता पश्चाताप पावून पातकिजींनी बदलिल्यार आमी जेजूक स्विकार करूंक शकता देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जिणी परिवर्तन करूंक गरज आसची कृपा मागया मगळ भाव भयणीनो आज आमी पश्चाताप पावून जिणी परिवर्तन करची गरज म्हणलो
संदेश हेची वचपां आमकां दितात. आज पश्चात्ताप असो आयतार म्हणी आमी आपयता. प्राजीत कळसो पयलो आयतार ताळण्याचो आयतार, दुसरो आयतार रुपांतर असो आयतार. आज आमी आपोवचो पश्चात्ताप असो आयतार. पश्चात्ताप पावोवन आमची जिणी परिवर्तन करूंक जाय आसची कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते बरी वांटो घेवचे खातीर एक घडी बोर मौनपणी आमच्या पदकाची दूख धरया. काळजांत हांव दूख धर मोगसाणे मागतल्या मोगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्या कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमच्या खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या भूमोगाळ बापा, आमच्या पातकांक लागून आमचें जिवीत निर्फळ जालां आनी आमकां कश्ट फावो म्हूण आमी वळखून घेता. आमची दया कर. आमकां फावो असलेली क्यास्त वाटाय आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं आमचें क्रिस्ती जिवीत बऱ्या करण्यांनी सफळ जावं दी. त्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवळ चलयता ससनाच्या ससनाक. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकाचो बोकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड अरणे उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जलच्या उज्या रुपार एक जिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. जिलकूट जळटलें पूण तें लासानातलें तें ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें, जिलकूट कित्याक लासना? हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतलो. तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो. मोइजे मोइजे मोइजेन जाप दिली, आबले हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरा नाका. तुज्या पांयांच्यो वांडो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपल्या मुखामोळ दंपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. आनी सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांत हांव सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तकारांत हांव सोडूंक आनी दूद आनी मोव व्हाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक, म्हणजे कानानगारांच्या, हित्तीतांतल्या, आमोरितांतल्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुतीतांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायेलीच्या सरशी वचून तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला, पूण ती म्हाका विसरतलीं. ताचें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं? देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसां तोच हांव.
आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलीक तांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसां हाणें म्हाका तुमची शीं धाडला. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव आब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, हाणें म्हाका तुमचे शीं धाडला. हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो 6 संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोर सगळोस कनवळो आनी दयाळ, सर्वेस्पोर सगळोस कनवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोरा हरसी, जिवा म्हज्या ताची बोवी नांव नावा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोरा हरसी, आनी ताचे सरूपकार केदींच विसरूं नाका. सर्वेस्पोर सगळोस कनवाळो आनी दयाळ, तो सर तुजे अपराध मोक्षिता, सकळ पिडा वोकार दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता, मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पोर सगळोस कनवाळो आनी दयाळ, सर्वेस्पोराची कृत्यां न्यायनितीची, जुलूम भोगतेल्यांक तो नीत कर दिता. मोयचेक आपल्यो वाटो ताणें उगडल्यो, इस्रायेलाक आपली विचित्रां ताणें दाखयली. सर्वेस्पोर सगळोस कनवाळो आनी दयाळ, सर्वेस्पोर दयाळ आनी मोगाळ, ताची काकुळटा परमीत आनी तो रागार जावन निदान. प्रिंतो मे प्रास मळाप उंच आसा, तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय, तुजी भक्त करतेल्यांत. सर्वेस्पोर सगळोस कनवाळो आनी दयाळ, सर्वेस्पोर सगळोस कनवाळो आनी दयाळ. सांत पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो,
मोइजेसो सांगातान गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये. ती सोमेस्त कुपाचे सावळेंत आसली आनी दर्यांतल्यान शाबितायेन उतरून गेली. मोइजेची पाटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी सोमेस्तांनी स्नान घेतलें. तांणी सक्तांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें आनी सोमेस्त एकच आत्मीक उदक पियेलीं. आपणा सांगता पैनार वेतेल्या खडपांतलें उदक ती पियेलीं. तें खडप म्हळ्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदलीं सडावत जाणां देवाक मानवाली नात. देखून तांची मोडी अरण्यान शिंपडली. ती आशेल्लीं तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हूण आमकां एक दाखलो जावन ह्यो संगती घडल्यो. आमी पुरपुरचे न्हय. तांचे भितरलीं थोडीं पुरपुरोंक लागलीं आनी संहार करनार देवदूतान तांकां नाश केली. हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळांच्या शेवटाक पावलेल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर तें बरोवन घालां. ह्या पासत जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडा नाशें सत्राय घेवं. देवाचें उतर हें. देवाची बरोबर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. पातकी जिनी बदला म्हणटा सर्वेस पोर, सर्गीचे रास लागी पावला. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सुरेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू ते हजर असलेल्या लोकांच्या जम्यापैकीच्यानी थोड्या गलिलेयकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटून आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारिल्ल्या विशांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणूंक लागलो, त्या गलिलेयकारांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून तुमी हेर सोमेस गलिलेयकारां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पातक रडून तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी सोमेस तांचे परस नाश जातल्यात. सिलोयेंत तोर कश्टलोन पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आसलेल्या हेरां सोमेस्ता प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पातक रडून तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी सोमेस तांचे परस नाश जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगूंक लागलो, एक मनशान आपल्या धाका मळ्यांत एक आंजरोसो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकी मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालेक आपोवन तो म्हणलो, पळय, 3 वर्सां तावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता, पूण एकूच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो खातर घाल. धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो? तो वळ मालीन म्हळें, धन्या, आनी एक वर्सभर तो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालतां
मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें नांतर तो खातरन घाल. देवाचे उतार घे. वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो आनी भुरग्यानो, हाची तिनूय वचपां आनी आयच्या दिसा संदेश आमी एक नवी जिणेची सय. आमच्या पथकातावन आमी परिवर्तन जायचंय आनी एक नवें क्रिस्ती जिवीतची सय म्हूण आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. कसली खरी क्रिस्तांव जिणी आमी जियोंक शकता. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 कितें म्हणटा? तर बाबानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावंक तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. पळय, एक जिवें आनी एक खरें बलिदान जावन तुमी तुमकांच देवाक भेटोवन दिसय. हें जावन आसा खरें क्रिस्ती जिवीत. आमी एक जिवें आनी खरें बलिदान, आमचें जिवीतच एक खरें बलिदान जायचें. एक मिसाच्या बलिदाना वेळार केरी कितें म्हणटा? वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. म्हळ्यार क्रिस्ताची शांती घेवंक तुमी ह्या देवळाक येवचें. क्रिस्ताचें समाधान घेवंक ह्या देवळांत येवचें. मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाच्या उतरां मारिफात तें समाधान तुमी जोड घेवचें. क्रिस्ताच्या पवित्र जेवणा मारिफात ती दादोसकाय तुमची करून घेवची आनी मुखल्या दिसांनी वचून तसलेंत जिवीत जियोवचें. समजलें की एक गाडी पेट्रोल पंपाक कित्याक वेता? पेट्रोल घालूंक येता. पेट्रोल घालून कितें करता ती गाडी? शेड्डान रावता घेवन ना, मार्गार धांवता न्ही गे. कित्याक? पेट्रोल सकत. आमी कित्याक आयताराचे मिसाक येता? कित्याक येता? सकत. अत्म्याची कुडीची सकत जोडूंक येता आमी आनी मुखल्या सगळ्या हप्त्यांत ती सकत आसूंक जाय. नातल्यार आमी जिवें बलिदान जायना. आमी मेल्लीं बलिदानां जाता. मेल्लीं देखून जेजू मेल्ल्यांक कांटाळटा. मेल्ल्यांक जेजू पसंद करिना. जेजू म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्लेत मातयेक पावली, तांची कनकर नाकात. इस्रायलांत 2 सरोवर आसात, 2 दर्या आसात. एक गलिली असो आनी एक मेल्लो दर्यो. खंय मनीस वार्तेंत पडयला की मेल्ल्या दर्या कुशीन जेजू गेल्लो ना. मेल्ल्या दर्या कुशीन वचूंकूच ना जेजू. कित्याक म्हळ्यार तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. स्वस्थ देखून आमी जिवे आनी क्रियात्मक बलिदान जावंक जाय. दुसरें वाक्य कितें म्हणटा? ह्या संसाराची साल तुमी आदारी नाकात. ह्या संसाराची साल तुमी धरी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं. बदलाक तुमची मनां नवी जावं. पळया, तुमचे जिणेचें रूपांतर जावं. बरो. ह्या संसाराची साल तुमी धरी नाकात. तुमची मनां, तुमची जिवीत नवें जावं. संसाराची साल मस्त वायट आसा. स्वार्थाची, आबलेशपणाची, हग्याची, द्वेशाची साल. राजकीय क्षेत्रांत पळयता आमी कसलो स्वार्थ आसा, कसलें हगे आसा. आपणाचो स्वार्थ संपूर्ण जावच्याक कसल्यो पुरो एकमत्यो करून अधिकाराक येवचे आसा. एका पार्टीक जिखले ती पार्ट सांडून
पयशे काडून पार्थ सांडून आनी पार्थिक वचून थंय तोन अधिकाराक आयिल्ले मनीस आसा संवसाराची साल ती जेजू म्हणटा तुमी संवसारा फाटल्यान धांवचे न्ही कळ्ळें गे नाश जातल्या कणा खातीर वावूर नाकात मगर वावुरा तुमी सासणां बाळटत आसल्या त्या कणा खातीर देखून सर्गींची वाट सोदा सर्गींची संवसाराची वाट न्ही तिसरे म्हाका दिल्ले कुरपेच्या उजवाडान तुमचे मदल्या प्रती एकल्याक हांव दांबोवन सांगता तुमचेच विशयांत लेखा वर्ते व्हडपण चिंतूंक वचनाकात तुमचे विशयांत लेखा वर्ते व्हडपण चिंतूंक वचनाकात हांव व्हड हांवें सांगिल्लें सारकें हांवूच सर्वस्व म्हजे भायर दुसरो ना हिटलराचें चिंताप तें सारकें न्ही आमी भुरग्यांक धांवनी शिकोवंक आसा आमी लायिकांत धांवनी शिकोवंक आसा आमी वडिलां धांवनी शिकोवंक आसा आवय बापाय धांवन शिकोवंक आसा भाव भयणी धांवन शिकोवंक आसा भुरग्यां बाळांक धांवनी शिकोवंक आसा आमी जायतें शिकोवंक आसा हर एक घडी हर एक दीस आमी नवें शिकता देखून लेखा वर्तें व्हडपण बरें न्ही आमी सदांच वैरत्त पळोवंक शकनात थोड्यान वैरत्त पळोवचें तांचें कितलें बरें पळय तांचें माड कितलें बरें माडार कितलें नारळ पळय तांचें घर कितलें बरें पळय तांची गाडी कितली बरी पळय तें बिल्डींग कितलें वयर पळय आमचें कांय प्रयोजन ना तशें जिंचें आमी वयर पळोवन वचो सकयली पळयचें तुजें घर टॅरिसाचें जाल्यार कलवांच्या घराक पळया नळ्यांच्या घराक पळया तांच्यागी तुवें कितल्यागी बरें आसा तुज्यागी सबाई तुजी इतली सोबाई नातलेल्या आनी एकल्या पळय तुज्याकी कितली ताच्याकी कितली सोबाई तुका आसा तें पळयचें आमी आस्पत्रे वसा कॅन्सरान पिडेन कश्टोवची वळवळची कितलीं जाणां आसात तांकां पळया देवा अर्गां दिया आमकां बरी भलायकी ताणें दिल्या दोन आसलेलीं दोन नातलेल्यांक पळया आमी दाळो केदीं कसो देवा दुरसोवचें ना आमी तें शिकय हडपण चड बरें न्ही म्हणटा देवाचें उतर कित्याक बगार तुमच्या वडपण विशयांत चिंतना मीत आसूं तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतू जशे एक कुडींत सबार संदे आसून हर एक संद्याक वेगवेगळे काम म्हूण आसा तशेंच आमी सबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर्व एक कुडीच्या विविध संध्या बरी आमी एकामेका मेळोन आसाव आमी सर्व क्रिस्त थंय एक देखून आमी कोणेय वडपण चिंचे नाका हांव त्या काली तिसो हांव ह्या काली तिसो हांव तसो हांव असो आतांची धा बोटां पळयलीं जाल्यार ह्या व्हडल्या बोटान हांव सगळ्यांचे घूस म्हणूंक जायना देवान सगळीं बोटां समरसल्यांत आनी एक आत जातात पळया आमी हरी एकलीं थोडीं मोटीं थोडीं गोरीं थोडीं काळीं थोडीं उंच थोडीं ल्हान सगळीं देवाचीं भुरगीं क्रिस्ता तीं सगळीं समासम ताचें तीं कसलेंच उणेंपण ना देखून हे मतीन दवरूंक जाय वाक्य णव कितें म्हणटा तुमचो मोग निश्कपटी जायजे बरो तुमचो मोग निश्कपटी जायजे कपट पडनातलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 13 मोगा विशांत सांपावल उल्लेख करता मोग दयाळ मोग मसर करिना राग मोतीन दवरिना मोग सत जिकल्लें पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोसून व्हरता तसलो मोग निश्कपटी मोग मुखार बेसांव मागून फाटल्यान सुरी घालचो मोग आसूंक नासो कळ्ळें मुखार पुगार न्हय मुखार बरें कर म्हणून फाटल्यान सुरी घालचो ना एक पोटी हें सांगडलें एका पाद्र्या पासून जिबल्यो जालो आनी जिबल्यो जातना एकल्या मानेस्तान मानपत्र वाचलें पाद्र्या भविश्यांत भारी बरें कर वाचलें
कितले बरे पदरपाचे गूण ताणें सांगले म्हणना. आनी कार्य जाल्या उपरांत भायर जेवण आसलें लोकांक. जेवण आसतना तो मानपत्र वाचुल्लो मनीस चेवचें दवरतना पाद्र्यापाक येट्टा म्हणी पळयल्यार गाळी तांचे कडेन दुसऱ्या कडेन ताच्या इश्टा कडेन सांगता, नाका जाल्लें सांगता, हांव तें आसलो जागोत ना. कळ्ळें? मानपत्र वाचलां, सन्मान केला, जेलो गेला, पुरा गेला, पूण तो मनीस जेवतना ताच्या इश्टा सांगता, पाद्र्या भशेन नाका जाल्लें सांगता. कितें फायदो? कपटी कपटी तिजून न्हू कपटी म्हणलें थोड्यांक, कोले म्हणलें थोड्यांक न्ही गे. हेरोद्रायक कोलो म्हणलें. कित्याक भायर भितर खेळटात, मुखार फाटीं आसात. तशेल्यांची जिणी क्रिस्तांव जिणी न्ही ती. तशेल्यांची जिणी देवसराची जिणी, सैतानाची न्ही ती. सैतान कपटी हे मतीन दवरूंक जाय. वाक्य दा. एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मैपसान सला. एकामेका क्रिस्ती बावंडा भाशेन मागीर पासान चला. क्रिस्ती बावंडा भाशेन क्रिस्त हांव क्रिस्त, क्रिस्त हांव. म्हाका पळयतना क्रिस्ता पळयलो अनुभव जायचंय, तुका पळयतना क्रिस्ता पळयलो अनुभव जायचंय. नंतर कितें फायदो? हांव क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार क्रिस्ताचे शेगूण म्हज्या जिवितांत दिसून येयचे. ना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ. हांव एक फटयता, हांव एक फटकिरो. क्रिस्ताच्या नांवान हेरांक फटोवंक एक फटकिरो जाता. श्रद्धांजली वेळार आमकां आतां मरणाच्या वेळार हर एका फिरकेची श्रद्धांजली आसा मेल्या उपरांत न्ही. श्रद्धांजली ताचे विशयी कितले बरें सांगता म्हणना आमी. कळ्ळें गे. पाडी कितली सांगिना, पुरो बरेंत सांगता, बारीक बरें. पूण तेंत बरें तो जीव आसतना सांगलां. ताच्या अंतुळणार बसून तूं इतलो बरो ती श्रद्धांजली ताका वाचून सांगल्या. तो आनी 4 दीस वानतो आहलो, मरतो ना. तितलें बरें आयकल्लो मनीस 4 दीस वानतो. मेल्या उपरांत सांगचें, ताका आयकत ना बाप. कळ्ळें? कितल्या बरें गुणागाणां सांगचें त्या मेल्ल्या व्यक्तीचें. जिवंत आसतना पळोवंक येवंक पुरसोत ना ताका. जिवंत आसतना एक पर्यंत दिश्ट घालून आस्पत्रे वचूं घरा वचून श्रद्धांजली वाचूंक रेडी आसा तो. कितें फायदो? सांगा कितें फायदो? हांव एक पळोवंक कोणाक नाका. तो पूत पळोवन दी, वो पूत पळोवन दी, ती दू पळोवन दी, ही दू पळोवन दी. मेल्या उपरांत आवय बारी बरी रडचें कितें हे देवा. दुसऱ्यांक पळोवन रडतात. ती दू कितले रडता, ही सून कितले रडता. ती चड रडल्या, हांव इल्लें चड रडटा म्हणून. मरना पळोवन सवय जाल्या म्हाका. इंत सत्र्यान सगळें पळोवचें. सत्री जाल्यार आणकी रिड्यान सत्रेन पळोवचें कोण रडटा. ती रडल्यार हांव ताजे इल्लें हांव चड रडचें. बेश्टें कण्ण घाट. क्रिस्ती बावंडा भाशेन चला. पळया तें आसा. आमी सर्व क्रिस्तांव एका माया मोगान जियोंक जाय. आमी मेल्या उपरांत श्रद्धांजली जीव आसतना ना. आनी थोड्यांक पळोवंक नाका. एकलो उत्तर प्रदेश रिक्षा ड्रायव्हर म्हाका मेळ्ळो. तो म्हणटा, फादर म्हाज्या घरा वचूं रिक्षा वचूंक वाटना. आनी हांवें एका क्रिस्तांवाच्या घरा दवरची आसली रिक्षा. ती म्हणटात, फादर आमच्या घरा तुवें रिक्षा दवरची नाका, तूं थोडे फावटी राती लेट येताय, आमचे गेटी बीग घालूंक आसा, आमकां पात्र जातात, देखून तुवें रिक्षा दवर नजो नाका. प्रायवंत उत्तर प्रदेशचो पाप. आतां हांव म्हणलें, आतां खंय दवरताय मामा? हांव एक हिंदवांच्या घरा दवरता. पाप ती केदाळे म्हणटात, प्रभुले इर्दिले धाल समस्येची. तुमी राती केदाळे गेट उक्तीत आसा, आमकां डिस्टर्ब जायना म्हणटा तो अक्रिस्तांव भाव. ताच्या घरा तो रिक्षा दवरता. तर कोण क्रिस्तांव सांगा? देवाचे उतर आयकोन इगर्जेन न्हीद काडलेले क्रिस्तांव गे आमी. हे मतीन दवरूंक जाय. क्रिस्त बावंडा भाशेन चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्या. इकरा कळनातलेले मिनतेन आणि आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. कळन आसतना आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. आपल्या
कळनासतना आत्म्याच्या उमेदीन तुमची देवस्तुती बारी बरी जाली. म्हाका खोशी जाता. कालच्या दिसाय तुम्ही बरें करून वाचप वाचलां, आयच्या दिसाय बरें करून वाचप वाचलां, बरें तुमी रेस्ट घालतात, बरें करून सकाळ वाचतात. खुशी जाली. म्हज्या इगर्जीन तशें हांव करता. देवस्तुती बारी बरी आसा उमेदीन. आनी की चड उमेद हे सई वाड्यांत रानक्रिस्तांव समुदाय जावंक पुरो, ह्या वाड्याचें फेस्त आसा जावंक पुरो, फिरगजेचें तें फेस्त आसा जावंक पुरो, ह्या फिरगजेचो वावर आसा जावंक पुरो, इगर्जीची सेवा आसा जावंक पुरो, उमेदीन ती सेवा करूंक जाय. इगर्ज जण पुसूंक आसा कोण येचें सैबा पाद्र्यापाकी जण दवरूंक जायना गे. आमी आतां पेंगटा बागानांत ह्या दगीक 2-3 बसां बदलून येचे, ह्या कर्कट्याक वताक कालें इगर्जीची कजर जाडचें पुसचें हे दिशी कामाक जण दवरच्या बा म्हणल्यार चिंताप ना. कामाक 2 कोणाकी इगर्ज पुशयेत. सांबाळाक दिवन अक्रिस्तांवांनी येवन इगर्ज पुसल्यार आमकां बरी येताय सांगा. आमचे लागीं पयशे कितले आसतीत, दुडू कितले आसीत, कितल्या जाणां कामाक धर न इगर्ज बरी नितळ करयेत. व्हडले विशय न्ही इगर्ज नितळ करची, पूण तें देवाचें घर तें टॉयलेट न्ही. देवाचें घर देवाच्या भुरग्यांनी क्लीन करी सई, नितळ करी सई. सांबाळाच्या मनशां करना न्ही तें. समजलें? हें मतें तरी सई. हांव अमृतसर गेल्लो. थंयसर व्हडले गोल्डन टेंपल आसा. गोल्डन टेंपल तुमी हेवटी वसात. हर एकलो जावंक पुरो तो जड्ज, जावंक पुरो तो SP, जावंक पुरो तो कमिशनर, केदो व्हडलो आयल आसल्यार त्या देवळाची सेवा करता. ते टायल्स घासचें, सुटार येतात, सुटार बुटार येतात, सुटांनी पुरा थंय दवरतात, कारार गेश्टितात, सर्प घालून ग्रायनेट मेळटा घासतात, नितळ करतात. तांची बायल भुरगीं पुरा लंगर म्हण आसा, ते लंगर जेवण आसा. तूं सकाळीं वच, दनपरां वच, सांजेर वच, राती वच, 12 वरां मोद्या रातीर वच, या फांत्यार 3 वरां वच, उठोवन तुका रांदून वाडटात ते उपासी दंडान. आनी सगळे आयदनां धुवंक जावंक पुरो, थंयसर सुटी करूंक जावंक पुरो, चपाती भाजूंक जावंक पुरो, भाकरी करूंक जावंक पुरो, पुरा हर एकल्या घरचीं येतात थंयसर. कितली वर्ती सेवा बळ्या ती. व्हडलीं व्हडलीं आयदनां वयतात, व्हडले व्हडले मनीस. आनी हिवाच्या दिसांनी घरांत हांव उंदू दागडटात वतूंक, म्हाका कार्पेटी वतूंक, पांय तुमचे शेडेन घातले बरी. आनी थंय घरांनी दूद कापी आनी च्या करून हाडटात. हर एकलो येताना फ्लास्कांनी व्हडले व्हडले. आनी कोणाक जाय तांकां दितात. तुका आपोवन दिता, च्या जाय, पयशे दिवंक ना. घरांत हांव करून हाडलेली कितलीं जाणां. कित्याक म्हळ्यार युवाक तुवें कोट नजो म्हणून. आमच्या इगर्जेची सेवा करूंक थोडे फावटी आमकां नाका. आमकां पुरो आसा रांदूंक वचूंक नाका, जेवंक मात जाय. आमकां इगर्ज जाडूंक नाका. थंय वचून सोबीत करून इगर्ज दुसऱ्यांनी जाण पुसून नितळ केल्या उपरांत बरे शूज घालून वाडोवंक घालून म्हाका भितर येयचें, बसों जाय. हेरांनी पुसचें, हेरांनी झाडचें, वाडोवंक घालून बसचें हांवें. म्हजें चिंताप, म्हजें, तुमचें न्ही, म्हजें चिंताप. सूख 12 तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा. तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष पावा. तुमकां लाभलेल्या बरवशान, दुसऱ्यांच्या बरवशान संतोष पावा नाकात. आमचो क्रिस्त, आमचो सोमी, आमचो सोडून हांगासर आसा, ह्या संतोशान पावा. आमचो देव व्हरतो, देव हांगासर आसतना दुसऱ्या देवा फाटल्यान धांवचें न्ही, दुसऱ्या भावार्था फाटल्यान धांवचें न्ही. तुमकां मेळ्ळा तो बरवसो, जिवंत क्रिस्तान दिल्लो तो बरवसो. हांव दिता तें समाधान संवसार दिवं शकना. ह्या समाधान तुमी रावा. हे तुमी कश्ट केलें न्हू, वजन वयतलें न्हू, हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो स्वामी. हो बरवसो आमकां दिता जाल्यार पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो, ह्या बरवशान आमी जियेचें. 13 गरजेंत असलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमोक करा. गरजेंत असलेल्या भाव भयणी कुमोक करा. बारी बरें. आमकां एक व्हरती एक आशा आसा कुमोक करची. करता आमी. कोरोना पिडा आयली 2 वर्सां न्ही गे, लॉकडावन जालें. 8 मार सगळ्यांनी कुमोक केल्या. नातलेल्यांक तांदूळ दिला, नारळ दिल्यात, दूध दिलां, पयशे दिल्यात, सगळी दिलां. ना म्हणना हांव सलाम मारता. आतांय दिवन आसात, आसलेली नातलेल्यांक दिवन आसात. बारी बरें. आनी कितें वर्त्या मापां दिवंक आसा. घरांत, वाड्यांत, सेस्सा मारा, कश्ट देल्यांक, फकत दुबळ्यांक न्ही, दुबळ्यांक मात्र न्ही. हांगासर म्हळा
कष्ट तेल्यांक गरजेत असलेल्यांक जावं पुरो एक गिरस्त मनीस आसा पयशे मस्त आसात पण ताका आस्पत्रे व्हरूंक कोण दिनात जाल्यार ताका कुमक करा. गरजेन कोण आसा ताका कुमक करा. एकल्याक रेशन कार्ड ना, एकल्याक आधार कार्ड ना, एकल्याक वोटर आय डी ना, एकल्याक सरकारी सवलत जोड घेवची माहीत ना, गरजेंत आसा कुमक करा, कुमक करा. मागीर तुमकां दग दितेल्यांचेर आशिर्वाद मागा. तुमकां दग दितेल्यांचेर आशिर्वाद मागा. कळ्ळें गे? तो गे इतलो म्हाका खर्च दिता मात तिका नसोन दी, मात तिका नसोन दी ना. आशिर्वाद मागा, शिरापणी आशिर्वाद. हे मोठीन दोरीस आशिर्वाद मागा. जितून कितें गेलें निमाण्या शुक्रार कुर्सा रूम कळोन तांणी शिराप मागोवना. पप्पा बक्षी तांकां ते कितें करता ते नेडा म्हणाले. आमकां द्वेशितले मस्त जाण आसात, आमच्या धर्माक केणतले मस्त जाण आसात, आमचे विरोध उपराटतले मस्त जाण आसात. आमी तांकां शिराप मागचो न्ही. तो मेल्लो जाल्यार बरें आहलें, ताका कोणी काडलो जाल्यार बरें आहलें अशें म्हणचें न्ही. सो ताका परिवर्तन कर देवा. सावलाक जायते जण दुरसोन आसले, सावलाक पण पळया सावल मेल्लो जाल्यार गेलो आहलो. पवित्र सभा पळोवन जाती ना. पावल परिवर्तन जालो, बळ्या परिवर्तन जालो. देखून मागचे आमी सावला खातीर कांय मागोन आसले. आमचे धर्मदूत पेद्रू याकूब जुवांव पुरो मागोन आसले पावला खातीर आनी ते मागणें आयकलें देवान. परिवर्तन जालो. पावलो सावल आसलो पावल जालो. आमी मागचे परिवर्तन जावचे चान्स आसा. संतोष पावतेल्या सांगाता संतोष पावा, रडतेल्या सांगाता रडा. संतोष पावतले सांगाता संतोष पावा न्ही गे. तुमकां फंक्शनां आपयलां, काजाराक आपयलां वसा, संतोष पावा. तांचे संग डान्स करा, तांच्या संतोषान वाटेली जाया. एका घरा मोर्न जाला, त्या मोर्नाच्या घरा वसा, ती रडता तर तांकां बुजया, तांचे संग रडा. ते गरजेचें. हांव खाली मोर्नाच्या घरा मात वयता, हांव संतोषाच्या घरा वचना म्हणूंक जायना. थंय वचचें, तुवें हांगाय वचचें, तुमी कडेन वचचें. हे क्रिस्ती जिवीत. नेक्स्ट सकटा थंय एकच रितीन चला. तुम्ही 15 वय 16 एकच रितीन चला. एकच रितीन चला. तुम्ही गर्वी जावचे नाही. तुम्ही गरबी जावचे न्ही, अहंकारी जावचे न्ही. देखून तुमी वाड्यांत ग्रुपीजम करचे न्ही. ही आमची थोडी फ्रेंड्स तूं इगर्जे क्लीन करूंक आयल्यार हांव येता, तूं येना जाल्यार हांव येना. तूं वाड्यांत जमतीक आयल्यार हांव येता, नातल्यार हांव येना. ग्रुपीजम तशें सगळ्यां लागीं एकच रावा, एकच रावा. गरबी जायनाकात. सोबीत दालेंता देणी आसूंक पुरो तुमकां संतोष पावा. बरो सिंग करचो दाळो आसा, बरें भाशण दिवचें देणें आसा, बरें करून मुखेलपण घेवचें देणें आसा. संतोष पाव. गरवी जायनाका, तांतूं अहंकारी जायनाका. कलतो जा, देव तुका वर्तो करतलो. सादिया बावडा सांगाता 17 खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाका. वायटाक वायट पाटी दिनाका, वायटाक वायट पाटी दिनाका. कळ्ळें गी? खांट्यान खांटो काडचो न्ही. जेजू म्हणटा पेद्रू तुजी तालवार पोत्यान घाल, तारवारी जुसलो तारवार मरतलो. देखून वायटाक वायट पाटी दिनाका. तुका तुवें म्हाका पत्रान मारलें न्ही, आमी तुका पत्रान मारता म्हणचें न्ही. आदी आमकां आयार दवरताले न्ही गे. पळय गे, काजाराक बरा फंक्शनाक बरा आयार ते धाडा 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये दवरचे. आयार काजार फंक्शन जाल्या उपरांत ती कावारां उक्ती करतना एकल्यान बसचें बूक काडून न्ही गे. पेद्रामान 100 आनी 1 रुपये, लद्रामान 50 आनी 1 रुपये अशें बरोवचें. समा बरय रे, बरोवन तितलेच पाटी दिवंक. कळ्ळें मू? चड न्ही, तितलेच. 10 रुपये जाल्यार 10 रुपयेच. चड दिवंक ना, तितलेच. कळ्ळें? चिंता. एक 10 रुपये चड दिया बा, ताणें 200 रुपये दिला, तूं 500 रुपये दी, कांय समस्या ना. उणें दिनाका. वायटाक वायट पाटी दिवचें न्ही आमी. हें चिंता कान उडयचें. कळ्ळें गे? क्रिस्मसाक ताणें आमकां लाडू धाडून दिल्यात, चकल्यो धाडून दिल्यात आनी
कुस्तवार दांडीला तांकां मात हांव दितां उरल्यान दिना ना नेक्स्ट 20 1920 पैकी कोण वाचता म्हज्या मोगाचेनो तुम्ही बिलकुल फारीकपण घेवचे नाही ते देवाच्या क्रोधाक दान. तुम्ही फारीकपण घेवचे नाही कोणाचे फारीकपण करणे देवाच्या क्रोधा सोडा समर्पिया सगळे तुमकां कोणाचे राग आसा कोणाचो द्वेष आसा कोणाचेर बेजार आसा सीधा ही करचे घेया अल्तारी मुखार वसा सक्रामेंताकार वसा देवाक समर्पिया देव पळोवण घेता तुम्ही कांय करीचे म्हणना ताका करी क्रिस्ती जिवीत म्हणटा हांव. फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा जालें हांवच ते पाटी फारीक करता म्हणटा 21 21 वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाकात बगार बऱ्या वरवीं वायट वयर जायत वरा वायटाक वायट तुम्ही वायटा वयर तुम्ही जैत वरी जाय वायटा वयर तुम्ही जैत वरी जाय देखो न्हू वायटाक तुम्ही पाठ करा म्हळ्यार वायटाक सांगात तुम्ही पडचे न्ही वायटान तो तुम्ही भायर येयसय देखो न्हू हे मुतीन दवरीसय 13 हरएकल्यान आपल्या वयर असलेल्या अधिकाऱ्यांक खाल जायजे बळ्या हर एकल्यान आपणा वयर अधिक असलेल्या अधिकाऱ्यांक काल जायचे जावं पुरो बापय जावं पुरो आवय जावं पुरो विगार जावं पुरो एच्याम जावं पुरो कोणी आपणा वयर आसा तांकां काल जाया सरकारी अधिकाऱ्यांक काल जाया तुमच्या पंचायत असो तुमच्या महानगरपालिकेचो टॅक्स भरा टॅक्स दिया तुमचो तिरवो बांदा तुमचें कितें दिवंक आसा तें दिया अधिकाऱ्यांक काल जाया सरकाराक काल जाया आनी हे तुमकां मानतात असलें जिवीत देखून जेजू म्हणटा रायाचे रायाक दिया चक्रवर्ती दिया देवाळाचे देवाळा दिया सगळ्यांक एकूतलेक पळया एकामेकाचो मोग करा पुरो एकामेकाचो मोग करा 13 वर्स 8 म्हणटा एकामेकाचो मोग करा आनी 10वें वाक्य म्हणटा मोग कसलेंच वायट करिना आनी 13 वाक्य म्हणटा आमचे साल समकण दिसा उजवाडाक जियेतल्या बरी जायसय राती जियेतल्या बरी न्ही दिसा उजवाडाक कोण जियेतात ते बरे मनीस रातीच्या उजवाडात कामां करतात ते खोटे मनीस ते चोरी करतात ते दोंबी करतात गालाटो करतात ते रातीच्या राती काम करचे मनीस आमी दिसा उजवाडाचे मनीस जावंक जाय देखून म्हज्या मुगाच्या भावान भयणीनो आपणाक न्ही बगार हेरांक मानतात असले आमी चलोवंक जाय आपणाक न्ही हेरांक मानतात देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां लोकांनी म्हजी सेवा करच्याक न्ही बगार हांव आयलां हांवें तुमची सेवा करच्याक देखून एक उडासोरी जाय हांवें हेरांनी म्हाका कितें करी जाय म्हूण हांव अपेक्षितां तेंत हांवें हेरांक करूंक जाय न्ही म्हळ्यार ब्रेस्तारा दिसा जेजून कितें केलें शिसांचे पांय धुले तशेंच आमी एकामेकाचे पांय धुयचे एकामेकाक गलतेपणांची येसय थवळ आमचें जिवीत एक खरें क्रिस्ती जिवीत जावं पावतलें देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो असलें जिवीत जिवंक देवाचो आदार आमी करपा मागया आदारान करपा मागया एक फावटी एक अशें घडीत घडलें हांव एका बसार वेतालो उजरे कुशीन आनी हांवें हांगासर ज्योती लागीं बस धरलें बसार वेतना एक अक्रिस्तांव भाव मेळ्ळो म्हाका अक्रिस्तांव उलयतना तो म्हणालो खंय वेसुरलोय हांवें म्हळें उजरे म्हळें तूं खंय हांवें उजरे म्हणालो तो उजरे खंय सर म्हणालो उजरे हांवें म्हळें संत अंतोनीची इगर्ज म्हळें अनुग्रहागी म्हणालो वय अनुग्रह म्हळें म्हजी तेंत शिकता म्हणालो खंयच्या क्लासीक विचारलें 8वेंत म्हणालो म्हाका वळोवपाक म्हणालो वळोवंक ना म्हणें ओके मागीर तो म्हणालो तुमचो धर्म कितलो बरो म्हाका खोशी जाता तुमचो धर्म तुमच्या धर्मांत दिसपट्टे मीस आसा रितीर आसा मागणे आसा वाड्यान समुदाय आसात आनी बरे बरे संस्कार आसात ताचे की वर्ते तुमचे तें एक कुमसाराचो सक्रामेंत आसा बारी बरो देखून तुमच्या धर्मांत सुसायड पुरा उणें म्हाका बारी खुशी जाली उजरेचें पयन मस्त मोठें जालें कांय चिकमंगळूर मस्त रास जाल्लें म्हणून हांवें चिंतलें बारी खुशी जाली हांव उबोवंक सुरू जालो वयर कळ्ळें गे पक्की जाला बरी वयर बारी खुशी देखून हांवें कुडसिलें ते मात्र न्ही आमचे लागीं आश्रम आसात आमचे लागीं आस्पत्रे आसात आमचे लागीं इस्कॉलां आसात कितलेशे भुरग्यांक शिकयता हांव मोग दिता हांव वस्तू दिता हांव खावंक दिता हांव जेवण दिता हांव पुरा दिता हांव पुरा वय 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 म्हणालो हांवें उलोवंक गेल्या वाड्यान तार मुसोर म्हजें सांगून गेलो
तर उतरताना तो म्हणालो तें पुरा सामा पण तुमच्याच धर्मामध्ये, तुमच्याच जातिकातेमध्ये, तुमच्याच कुटुंबामध्ये कितलो राग आसा, कितल्यो पोलीस कंप्लेंट आसात, कितल्यो कोर्टीन केसी आसात. हांवें सांगिचे की म्हणालो, सांगिचे की नांवां सांगली थोड्या उजरेकारांची ताणें नांवां सांगली. वाटे खातीर, माडा खातीर, माडये खातीर, करंटाच्या खांब्या खातीर तुमच्या मध्ये, बाबामध्ये आणि तुमच्या कुटुंबादारामध्ये, तुमच्या शेजारामध्ये कितलो घालाटो आसा, कितले अन्याय आसा, कितलो अनित आसा थंयसर. तुमचे मध्ये असलेतलो कोर्ट केसी उरल्या खंयच्याच धर्मान ना तो म्हणालो. हांव उरलां की म्हज्या मांड्या तोंडक्यान मारले वरी जालें. मागीर ताणें एक येठूंक सुरू केलें, तुमच्या पाद्र्या विशयान पेपरार घालचें, तुमच्या सिस्टरा विशयान, तुमच्या मुखेल्या विशयान वायट उलोवचें आमी न्ही, तुमीच म्हणून एक येठी लागलो पळयल्यार म्हाका उजरे खेदाड येता म्हण जालें. उजरे आनी हांव उजरे वचोंक सोंगूंक वचना त्यान मरे म्हाका गुड्डायलें ताणें थंय बसार सुसेगात. हांव गुरुआन केरेत देवलो सत्त गुरुआन केर. तो म्हणालो उजरे बाईची नाल्यार परत तोंडाला भले भले. हांव म्हणलें म्हाका अर्जंट काम हांव उजरे, हांव तें काम येता म्हणून तें बस सोडलें. मागीर दुसऱ्या बसार गेलो. जीव सोडना कित्याक म्हळ्यार थंय अशेंच घडटा. तो दाखले दिवन सांगता तो उरलां की तुमी आसतात म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो. अशें जाता, अशें जाता. हांव म्हज्या ऑफिसान बसताना कावन्सिलींग जायते समस्या येतात. पंचायतक्यो कितल्यो. हांवें पंचायतकी गेल्लो वाट्याचे जाग्याचे पंचायतकीक. तो आनीकलो दोगी क्रिस्तांवचे बाबा व्हडलो बाबा आयला. कोण तो पाद्री पळया कातरता ताका म्हणून कोयतो कोणांत आयला पळया. खरें क्रिस्ती जिवीत हांवें सांगलेलें बरें रोमाकारां बरयल्या पत्रांत आदेय एक रोमाकारां बरयल्या पत्रांत आदेय 12 वळ एक तोंड तुमी वाचा आज तुमी वाचा. हर एक हप्त्याक एक पटी ओ अध्याय वाचा 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 आनी तुमी तुमचें जिवीत परिवर्तन करून घेतल्यार असलें भगवंत जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया दरेका देवान आसलो आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्वधरा बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र विंगर सभोवलो अवंकार मर्यादान जल्मलो पोचल्या ताणें कोसोसली ताका कुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निगविलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वपदवेदा देवा बचाव जिवा बसला तीन तांचवेनी मेल्ल्या दिवस उरयतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पुरी सभेक भक्तां स्वीकार पदकाचे बक्षणे पुढेचे जिवंतपण सस्ताचे जिवीत. आमेन. आमी सर देवाचें भुरगीं खरें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक आसा. वर्तन आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळा समर्पया. मोगाळो बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपणाकच नीती वनवण लेखी नासतना तांचे थंय आसले उणेपण वळखूंक करपा दी. अशें पाताक रोडून जिणी बदलून भावार्थी लोकांक ते मार्गदर्शन जावं दी म्हण मागता हांव. जबाब बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचे प्रार्थना आयक. आमच्या राष्ट्रांत लोकांमध्ये आसल्लो द्वेष मोसर आनी झगडे नाश करून उडय. द्वेषितेंतल्या समेस्तांनी तांची जिणी परिवर्तन करीशे कर. अशें सतानितीचे आनी समाधानाचे राज स्थापीत कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे प्रार्थना आयक. संपर्क माध्यमाच्या प्रभावा वरवीं जायतीं भुरगीं युवा जाणां वडिलां पातकी जिणेक बली जाल्यांत तांचे मतींत उजवाड दिवन कोटी साल बांदूंक तांकां आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आपल्या वंटांनी देवाची स्तुती कर. आपल्या करण्यांनी देवाचे उतार पाळिनातल्या क्रिस्तांव बावर्त्यांची मनां उजवाडाय. आपूण पातकी म्हण वळखून आनी जिणी बदलूंक तांकां ससाय दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे प्रार्थना आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी आजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी पाताक रोडून जिणी बदलूंक जेजून दिल्लो उलो सारको समजून घेवंक प्राजीत काळार आपले जिणयेचे परीक्षा कर. वायट सवयो सांडून आनी बरी जिणी जिवंक जाय आसली मजत दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
एगडी बरदोळे दांपी आमच्या कास्केकर संघातीर मागया या फिरकस कुटुंबा खातीर मागया विगारा पासोत धर्म भयणी पासोत सर्व संघ संस्थां पासोत सर्व भावार्थी लोकां पासोत आनी सर्व अक्रिस्ती लोकां पासोत ही आमी मागया मध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर्व भाव भयणी खातीर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणी खातीर मागया सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उस्तारलेली आमची मागणी तुका भेटोवन दिता हांव तुज्या पुता जेजूच्या काळज सारकें एक जिवीत आमी जिवंक खरी क्रिस्ती जिणी जिवन तुका मानता तसलें जिवीत जिवन तुका महिमा हाडचें वावर आमी करूंक तुजो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता हांव हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी मुंडो आनी वाय बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्रज्ञा काढू बदलून दे वासरता ख्रिस्ताच्या कुलकुलकार सामोरा ओपून दे रामोगा आमची लाल मोड कामा सुफळ कर मोड मागता आमची लाल मोड कामा सुफळ कर मोड मागता तुझ्या तुका हाडून आयल्या मुंडो आनी वाय बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्रज्ञा काढू बदलून दे वासरता ख्रिस्ताच्या जगी जमल्या पावना एक मोठांची येता दुखल्या दाखल्या सदा आदर दे करता दुखल्या दाखल्या सदा आदर दे करता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवे दादेव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमीक आमच्या नक्की परिसुबेच्या दावा सर्वेस पोर मानून घे देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या दयाळ बापा या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आम्हा पातक्यांचेर तुजी करुणाय दिश्ट घाल आनी आमच्या पातकाचें बक्षणे आमी मागतना आमच्या भाव भयणींनी आमचेर केल्ले गुन्यांव खुशेन बगसूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसों तुमचे सोबे आमची काळजां उबारुया सर्वेस पोरा ते भूभारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश्य आमी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या वो नवो काळ सोडवणेसो आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साखरी करून इरलो बी काळजान
भरताय तूं आमकां नव्या बोळान सरतल्या वस्तू फावो ते मोल दिवंक सरना तसल्या वस्तूंचे दवरूंक आमची काळजा बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता दरबारा सुसर्गेस तू सदावरी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय मगर भावानो भयणीनो भोव पवित्र घडी भुरग्यानो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता हे घडी कितेंय मागा भुरगीं जाणवाय मागा गिन्यान मागा पिडेस्तां भलायकी मागा कुटुंबांत मोग मागा समाधान मागा संतोष मागा जे कितें जाय मागा सो मी तुमकां ह्या वखदां दितलो बापा कुरोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्तुची उडणीर आपलेस कुशेन कसमारण सोसूंक वेचे आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या साक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेया आनी काया ही म्हजी खूड तुमचे पासोत समर्पूंची तेस्पोरी जेवाण जात ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेया आनी अंतले पिया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सास्ती कराराचे हे रग पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस मनशां पासून ते वारवतले हे म्हज्या उगडा साकरा बवटतो सोगुट परगटुया जेजू मेरो जेजू जीवन दिला जेजू नव्याने कोरो बापाजी तुझ्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि व जिविताचो उंडो आनी सोडणेची कालसी तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर सेवतेल्या आम्हा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सुरेशपरा सगळे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची खाकुळ कर
तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेश सांग तुजें पोहचळीत मुखामळ पळोवंकी फावो कर आम्हा सर्वांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मुरी देवाची माय संगाती भाग्यवंत तुजे दिसपती भाग्यवान दनभुतां सान अन्ना आनी सर फाळीं तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तीच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सुपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुडुंदराची अजनामती दवर एखादी क्रिस्ती जिवीत आम्ही रुता करूं देव स्वादार आणि कृपा मगोर सोम्यान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझे कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या आमची तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायतांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिड्यांतली आमकां निवार देखून जिवितान समाधान संतोष आमकां दी सगळ्यांचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशानत रेगतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचें दिस्त घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जमरसा जिवंत देवाची शेळी आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस आनी ह्या संवसारी आयिल्ली सैमंतो देव तरी ती समाज संपणाक लब्धवन रावूंक ना कलत्यांतलो कलतो दुर्बळ्यांतलो दुर्बळ गुलामांतलो गुलाम तो जालो आम्हा हर एकल्यानी कलतेपणान खरें क्रिस्ती जिवीत रुता करी सै म्हण तोलो दिता येशळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या सुम्या तुझ्या भितर म्हाका भोवना पूण तूं तेका म्हाका बरी भलायकी मेळटली. शीता सुमिया हावला लेदा दरिया आशीता लालिता देव तुका सदा हावा शीता सुमिया
आत्म्याक मुझ्या घटाय दिवचे तुका अर्पिता काळीज मुझे सदांच थंयसर कर बिडार तुझे हांव आशेता सोमिया हांव लालेता दर्या आशेता लालेता घेव तुका सदा मुझे पासून संवसाराक आयलोय कालवार दोंगरार जीवर पिलोय मुझे पासून संवसाराक आयलोय कालवार दोंगरार जीवर पिलोय उड्या रुबार्या काळजान येताय आत्म्याक मुझ्या तू जीवे दिताय हांव आशेता सोमिया हांव लालेता दर्या आशेता लालेता घेव तुका सदा जीवन मुझे आज भेटयता उपकार तुजो हांव वाटयता जीवन मुझे आज भेटयता उपकार तुजो हांव वाटयता काळजाकार मुझे आज उगडता येर्यात तुझ्या हांव राखून रावता हांव आशेता सोमिया हांव लालेता दर्या आशेता लालेता घेव तुका सदा प्रार्थूया एगडी बोर आमच्या गरजे खातीर विशेष करून मागया आज जल्म दिवस आचरण करची थोडी आसा तांच्या बसून तशेंच कालच्या दिसा जल्म दिसा आचरण केल्ल्या आमच्या बी घरां बसून आमच्या कुटुंबादारा बसून करीन क्रिस्तीची बी त्रुता करूं कुडी आत्मेची भलायकी सदांच आमकां फावस जावन दी म्हूण मागया भूदयाळ बापा आमच्या देवा दैविक जिविताचें जेवण आमी सेवलां ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींच्या उंड्यान आमी दोशी जाल्या तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळना तें दैविक जिवीत मोगाच्या करण्यांनी सफळ जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी समेचो आशीर्वाद घेवंक तयार सव्या सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सभे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे व्हड उपकार आम्ही प्रायश्चित काळाची रेतीर केली पयल्या दिसा देवाक स्तुती करचे विशयांत आमकां समजून मेळ्ळी सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन स्तुती करूंक जाय त्या वरवीं आमी आत्मीक तशें कुडीची भलायकी सवें सुशेग शांती समाधान जोडूंक पावतल्या म्हणलो अनुभव आमकां जालो दुसरे दिसा देवाच्या विस्तार मोगा विशीं दयाळा विशीं जाणवाय लाभली जर आमी पातकान पडल्या या
वायट आदारून देवाक आड गेल्या नंतर निराशी जायनासता देवा ते फाटी परता जाय. देवाची काकुळतू आमी जोडूंक पावतले हांव पोरण्या सोल्ल्यांत तशें नव्या सोल्ल्यांत फाटी परतल्ल्या भोवरत्या विशीं सविस्तार तरान विवरिलें. ह्या वरवीं आमी आमच्या जिवितांत देवा थंय आमची परतवणी आमच्या सल्वासवाक कशी उपकारता तशेंच आमच्या जिवितांत आमी बरें करूंक शकता म्हणलें कळीत जालें. तिसऱ्या दिसा जेजूच्या जिवंतपणाच्या संभ्रमाक काळजा मनसोबें आत्मीक नितळाय जोडूंक प्रादिताचो संस्कार म्हणजे सुटावें कुमसार जावंक वर्त्या रितीची तयाराई भाग्यवंत वरां मुखांतर केली. पाताक रडून आमी देवा थंय फाटी येतना देव आमचे थंय खंयच्या रितीन ताची काकुळतू दाखोवन आमकां बक्षिता आनी ताच्या गोपांत आमकां घेता, आमकां बेसावांनी भरता. ह्या वरवीं आमकां आत्मीक तशें कुडीची भलायकी शांती समाधान जोडूंक पावता जिवितांत बरें करूंक पावतलें हांव. असलो अनुभव चडशे विशीं आमी कसलीं मेटां काडूंक जाय म्हणल्यार विशीं आमकां बरी शिकवण मेळ्ळी. आज जेजू संवसाराचो उजवाड ताचे बरीच आमी संवसाराचो उजवाड जावंक जिवितांत आमी कितें करूंक जाय म्हणले विशीं विस्तार शिकवण मेळ्ळी. उपरांत आमच्या कुडीच्या भलायके खातीर तेलावणी आनी मागणी भेटयली. हो 4 दिसांचो वेळ कसो पाशार जालो म्हणलें आमकां सुकळूंक ना. रेतीरेची शिकवण तशें कांतारा वरवीं बऱ्या रितीन चलोवन व्हेल्ल्या पक्षिकरे फिरगेजेचे पुणशेताचे विगार मानादीक मेलवीन नोरोना बापांक आनी तांकां संगत दिलेल्या मानेस्त सैमन पायस बजाल फिरगेजेचे विनोद गंगोळ्ळी तशेंच मानेस्तीन जास्पिन डिसोजा देरेबेल हांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडटा आनी ताचे रितीरेद्वारी सर्वांक बरें जावं दी. आनी तशेंच तांणी देवाचे उदार परगटच्या तांच्या मिसावांत बाप मेलविनाक आनी तांच्या सांगात्यांक देव विशेश देण्यानी उमेदीन बोलबळेकी दिवन आनी लांब आग दिवन आशिर्वाद करून दी. फिरगस पात्रोण संतांना मायेची मजत सदांच तांचे सवें आसूं दी म्हूण विगार दर भयणी आनी फिरगसकारां तर्फेन तांकां परत सर बरें मागून देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 4 दिसांत हांव बोवा बुरब्याची रितीर तुमी गेली. तुमी मस्त बरें कर सुस्नेकान आयकतात, बरें आयकतात आनी पयल्याच दिसा तुमी रितीरेंत इनवॉल्व जाल्यात. स्पंदन तुमी केलां. पयल्या दिसा हांवें सांगलें मागीर चडी संख्यान तुमी आयल्यात आनी रितीरेन वांटेली जाल्यात. तुमचें कान, तुमचें मोत, तुमचें शीत दिवन सगळी रितीरेन तुमी वांटेली जाल्यार तुमकां अभिनंदन पडयता, देव बरें करूं म्हणटा. आनी आसतावन ती रितीर जिवंक आसा. फुडल्या दिसांनी ह्या रितीरेचो परिणाम तुमचे दिसून येवन दी म्हूण मागया. फुड्यांक जायत्या बरी भलायकी लाभल्या. ती भलायकी तुमी सांबाळूंक जाय. एका माडाक गोडगोडो पडलो जाल्यार तक्षण कळटाय ना कितले दीस लागतात? सुमार 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो उपरांत तो माडाचे सगळीं मोडलां बगतात. ते धड कळना. तशेंच देवाची सकत आज तुमचे देन देवल्या आतांत दिसून येना. ती थोड्या दिसांनी दिसून येता. पूण ती दिसून येवचे बरी तुमी सांबाळीचे. परतून तुमी आदल्याच साली गेल्या जाल्यार ती थंय तोरमायक जाता. देखून हेमतीन दवरूंक जाय. देखून तुमकां हांव शबासकी पळयता, अभिनंदन पळयता आनी म्हज्या खातीर आनी आमच्या दैवी सकत पंगडा खातीर तुमी मागला. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें म्हणटा विगार बापांक 3 वर्सां पयलेंत विगार बापान बूक केल्ली. आदल्या वर्सा म्हाका ताळ पडोना म्हज्या डेटीक आनी 15 डेटीक म्हाका डेट मेळोना आनी ह्या वर्सा ती रितीर हांगासर केल्या. अवकाश करून दिल्या बाब जोसेफ तांचो उपकार बावडटा. उजरे आसतनाय हांव रितीर दिवंक गेल्लो थंयसर आनी जायत्या सुवातेर हांव गेला आनी पाद्र्यापान व्हरतो सहकार म्हाका दिला. त्या पासून अर्गां दिता. धर्म भयणीचो तुमचो सुमेस्तांचो फिरगस गोडी परिस्थितीचो आनी सरूरकारांचो वाडेकारांचो उपकार बावडटा. देवाचें आशिर्वादां मागता. मग अशा भावना भयणीन हांव येवच्या एप्रिलाच्या 2 तारीखेक शनिवारा सांजेर 7 तावन आयतारा सकाळीं 3 तारीख आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत जागरणाची रात पक्षिकिरेंत आसा केल्या. जागरणाची रात ही रात भुरग्यां खातीर, युवासनां खातीर, कश्टतल्यां खातीर समर्पीत आमी केल्या. संवसाराच्या शांती खातीर समर्पीत केल्या.
जागरणाची रात सांजेर 7 वरांर सुरू जाता. ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी पंगड असो, मनादी बाब अब्राहम, मनादी बाब सुनील पिंटो, हांव आनी देवी सगत रितीर पंगडाचे सांदे सर्व थंयसर ही जागरणाची रात चलोवन व्हरतले. देवाची स्तुती आसतली, देवाचें उतर आसतलें आनी जेरिको मागणें आसतलें, जेरिको पुरशांव आसतलो, राती सक्रामेंत घेवन हें सगळें आसतलें. देखून व्हड संख्यांनी येवंक तुमकां उलो दिता. थंयसर जायते जाण येतात, बसां करून येतात, पयस पयस पयसावन बसां करून वेहिकलां करून येतात. इगर्ज फुल्ल जाता आनी थंयसर रातीच्या जेवणाची पेजे जेवणाची मांडावळी आमी आसा करता. देखून व्हड संख्यान ह्या जागरणाच्या राती वांटेली जावंकी तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. तुमकां समिस्ता. देव बरें करूं. आतां उबी रावया निमाणें गितां. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ.